आयतारा सावयवेऱ्या थळाव्यांनी एकठांय येवन पत्रकार परिशद घेवन सरकारान गांवांत वचपाक रस्तो करून दिवचो म्हण मागणी केली। ह्या वेळार राजदीप नायक आनी गांवचे लोक हजर आशिल्ले। आरडी एक्सपो खातीर सावयवेरेच्यान विदिता प्रभू। आमचो फोंडचे पाटाचो एक वाडो आसा, तेज्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। पयले फावट म्हाका दिसता 20 वर्सां उपरांत आमी एक प्रेसाक आपयले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक सोदता। कारण इतलेंच की गोंय सरकार गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आनी ह्या 60 वर्सां मनयतना गोंयांतल्या प्रत्येक मनशाक ताचो मूलभूत अधिकार मेळचो ह्या खातीर सरकार वावरता। आनी त्या खातीर जे सरकार दोतोर प्रमोद सावंताच्या अधिपत्या खातीर चलता तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। कारण आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा जी प्रधानमंत्र्यान हाडलेली ती स्वयंपूर्ण गोवा अशी स्कीम तयार करून गांवांनी पावोवप। त्या भायर आतां सरकार तुमच्या दारी ही गांवांनी वचून प्रत्येक मनशाच्यो समस्या आमकां दर फावटी सरकाराच्या दारान वयचें पडटालें, आतां सरकारूच आमच्या दारान येता। ही संदी साधून प्रियोवान म्हाका दिसता सरकार तुमच्या दारी आयला काय खबर ना, जर येवना आसत जाल्यार मुजरत दोतोर प्रमोद सावंता कडेन हांव विनंती करता, तुज्या कार्यकर्त्यांक जमता जाल्यार तुका सपोर्ट करपी आमचो जो आमदार आसा कला संस्कृतीक मंत्री गोविंद बाब गावडे ताका हांगा धाडचो। फाटले 20 वर्सांक आमी हांगा कशी हाल काडटा ती जस्ट पळोवचें। फक्त इलेक्शना कडेन मतां मागपा खातीर येवच्या पयलीं मातसो हे जगता ते कशा पद्दतीन जगता, मनीस म्हणून जगता काय जनावरां म्हणून जगता हें मातशें पळयचें। माझे नाव गौतमी नायक। हांगा वाटेक लागून प्रॉब्लेम जाता। भुरग्यांक स्कुलाक सुद्दां वयतना रेनकोट घालून सत्रे घेवन सुद्दां वयतना सामकी भिजत वयता सगळीं भुरगीं। वाटेक सामको प्रॉब्लेम जाता हें करून। आनी फुडल्यान गोरवां सुद्दां आयली जाल्यार तांकां भुरग्यांक घेवन वचपाक आमकां थंयच रावचें पडटा ती गोरवां वचसर। आनी आमी कशी तरी वचपाचें ते वाटेन, पावस येयले तरीच भुरग्यांक घेवन सत्री घेवन दुसऱ्याल्या आड्या कडेन रावचें पडटा। आतां कितें जाता, आमी केन्नाय गाडी येता न्ही, गाडी अशी येता की गाडी वांकडे तिकडे करून येवचें पडटा। आनी जर बाय चान्स खंय बसची गाडी बॅलन्स जायत तकली फोडून घेवपाची हेवटेन, नाल्यार हेवटेन मागीर मरपाचें। हेचे आनी कांयच नसना। फाल्यां कोणाची बॉडी व्हरतलो ती बॉडी वांकडी तिकडी करून व्हरची पडटा। ती कशी व्हरपाची? चौगा मणी आसता तेका, तेणी कितें करपाचें? फाटल्या फुड्यान रावपाचें? कशी व्हरपाची बॉडी? कारण कितें जाता, ही जागा जी आसा पळय ही सगळ्यांकूच जाय, तुका म्हाका अशी कांयच ना, सगळ्यांकूच जाय जागा ही, कळ्ळें न्ही? जितके लोक आसा पळय सगळ्यांक जाय। ती कितले आमी सांगले हे केले जाल्यार कोण कशेंच आयकना। करून आतां परत एकदां आमी आतां सगळें राजदीपाच्या मार्फत राजदीपान हे खटपट घेवन त्रास काडले, ते परत खटपट जावन आमी तेज्या फाटल्यान परत उबे रावले। ती कशी तरी एकदांची वाट जावची अशें आमी हे सरकारा कडेन कळकळीन मागता, तेणें तें करचें। गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान फाटली 15 वर्सां जाली काम करता आनी तें सिरियसली सामकें। पूण आयज आमी सगळे गोंय भोंवले, सगळे लोकांची कामां केली, पूण आयज आमकां घरा कडेन जर आमच्या येतलो जाल्यार आमकां वाट ना। आनी ती वाट म्हटल्यार अशी वाट न्ही की आमकां अशें त्रास करून येवचें पडटा। जर पावस जर पडलो जाल्यार हांगा कितें जाता पळय न्हू, तें प्रत्यक्ष कोणी चलोन येता पळय तेकाच भोगचें पडटा। वयल्यान त्या रोडाक तेकोनूच सकल्यान म्हाजें घर आसा, आजुनूय नळ्याचेंच आसा घर। आनी हांव बांदतलो म्हटल्यार म्हाजें तें शक्य नासलें, तरी आसतना हांवें कशें करून मातशें थोडेशें 4 एक रूम काडल्या। पूण म्हाका इतके त्रास जाले की जें घर बांदपाचें तेज्या परस डब्बलीन म्हाका हमाल्यांकूच पयशे दिवचे पडले। अशी परिस्थिती ह्या वाटेन चल्लेली आसा।